फायनान्स मिनिस्टर अर्थमंत्री अरुण जेटली हाणे 2-3दा आपल्या उलोवपांतल्यान सांगिल्ले की देशाचो अर्थसंकल्प ह्या वर्सा 31 जानेवारी नाल्यार 1 फेब्रुवारीक सादर करतले म्हण राष्ट्रीय तशा आशयाच्यो बातम्यो राष्ट्रीय पावंड्यावयल्यान आयिल्ले आसात। फक्त राष्ट्रीय पावंड्यावयल्यान न्ही, आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी रॉयटर्स सारख्या संस्थान सुद्धा अशी बातमी जाहीर केल्ली आसा की ह्या वर्साचे जे बजेट आसतले ते 31 नाल्यार 1 तारीख 31 जानेवारी नाल्यार 1 फेब्रुवारी जातले म्हण। आता बजेट युनियन बजेट जेन्ना कोणी सादर करतात तेन्ना ह्या युनियन बजेटा भितर वेगवेगळे सॉप्स असतात, वेगवेगळ्या घटकां खातीर वेगवेगळ्यो योजना सरकार जाहीर करता। आता हे जर बजेट जर 1 तारखे फेब्रुवारी जाली जर जायत ताजे ते जाहीर जावन 48 तासां भितर जेन्ना तूं निवडणुको घेता तेन्ना हे टोटली रॉंग अशे जर सॉप्स दिवन जर अश्यो जर घोशणा करून जर तुवें जर निवडणूक घेतली जर जायत हे जाल्यार टोटली रॉंग जातलें। आनी हाजे विशीं आमी भारतीय निर्वाचन आयोग सेंट्रल इलेक्शन कमिशन जे आसा ताका ऑलरेडी पक्षाच्या वतीन पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर तिमले हांणी ऑलरेडी तुमच्या हातान जें पत्र दिलां तें पत्र आमी इलेक्शन कमिशनाक आतां आज मेल केला आनी तांकां सांगलां की अशा प्रकारचे खंयचेच सॉप्स ज्या बजेटा भितर आसतले ते बजेट निवडणुकेच्या पयलीं तुमी मांडपा जायना। इफ रिक्वायर्ड द गव्हर्नमेंट कॅन टेक वोट ऑन अकाउंट आसतले म्हळ्यार हातूंत भितर तुमी डायरेक्टली यू आर ल्युअरिंग द वोटर्सांक हें कितें तरी दिवन तांचे कडच्यान मतां घेवपा सारकें आसतलें। तुमकां खबर आसा गोंयचो जो पर कॅपिटा इन्कम जें आसा गोंयचें तें व्हेरी हाय कंपेर्ड टू रेस्ट ऑफ द कंट्री आनी गोंया भितर जो मिडल क्लास जो आसा तो त्या मानान देशाच्या इतर भागा पेक्षा गोंया भितर भरपूर चड आसा आनी असो चड मिडल क्लासाक जेन्ना अशे सॉप्स मेळटले अशा तरेची आमिशां मेळटली अशा तरेच्यो येवजण्यो जेन्ना सरकार जाहीर करतले तेन्ना म्हाका दिसता की दॅट वूड अमाउंट टू ल्युअरिंग ऑफ द वोटर्स। आनी एका दृश्टीन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक जर आमी अलाव केली जर जायत हे बजेट मांडपा भितर जाल्यार इट वूड बी रिगिंग ऑफ द इलेक्शन बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट। It would be nothing less than rigging of the election by the central government. अशा आशयाचे पत्र आम्ही ऑलरेडी निवडणूक आयुक्ताक धाडला की खंयच्याय परिस्थितीत केंद्रीय जे बजेट आसा ते केंद्रीय जे अंदाजपत्रक आसा ते निवडणूक प्रक्रिया सोंपचे पयले खंयच्याय परिस्थितीत तांणी जाहीर करची न्ही, बजेट मांडची न्ही लोकसभे भितर अशी आमी मागणी केंद्रीय निवडणूक आयुक्ता कडेन पत्र धाडून आज केल्ली आसा।